पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज बजेट सत्र सुरू जावचे पयलीं पत्रकारांक संबोधीत केले. ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें की 23 जुलयाक सादर जावपी अदमासपत्रक हें अमृत काळांतलें म्हत्वाचें अदमासपत्रक जावन आसा. हें अदमासपत्रक फुडल्या 5 वर्सांची दिका दाखोवपी आसा. 8% वाडीन अर्थवेवस्था मुखार वता. देखून संसदेच्या वांगड्यांनी ह्या अदमासपत्रका कडेन सकारात्मक आनी सृजनात्मक नदरेन पळोवंक जाय अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. ये बजट अमृत काल का एक महत्वपूर्ण बजट है. हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा. और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है, उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे. हर देशवासी के लिए एक गर्व की बात है कि भारत बड़ी इकोनॉमी वाले देशों में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आयच्यान सुरू जालें. आयज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी आर्थीक सर्वेक्षण संसदेन मांडलें. फाल्यां 23 जुलयाक केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतले. संवसारीक स्तराचेर आर्थीक कामगिरीन अनिश्चितता आसतना 2023 ते 24 ह्या आर्थीक वर्सान देशांतर्गत वाडीक चालना दिवपी घटकांक लागून आर्थीक वाडीक मजत मेळटा अशें अहवालांत म्हळां. रिझर्व्ह बँकेन आर्थीक वर्स 2024 खातीर चलन फुगवट्याचो दर 4.5% आनी आर्थीक वर्स 2025 खातीर चलन फुगवट्याचो दर 4.1% आसतलो असो अदमास व्यक्त केला. केंद्र सरकारान मानून घेतिल्ल्या नवीन शैक्षणिक धोरण म्हळ्यार NEP देशभरात पयलेच फावट चलणुकेन हाडपी गोंय हे पयलेच राज्य आसा अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज विधानसभेत दिली. केपेचे आमदार एल्टन डिकोस्टा हांणी विचारिल्ल्या प्रश्नाक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत जाप दिताले. नवे शैक्षणिक धोरण चालीक लावपाची गरज शिक्षकांक, पालकांक, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांक प्रशिक्षण दिला आनी अभ्यासक्रम लेगीत निश्चित केला. प्रशिक्षणा खातीर कार्यशाळा घेतल्या अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली. सांगपाक खूब खोस भोगता, कारण एड्युकेशन पॉलिसीचें काम पुराय देशात आमच्या स्टेटीचे 1 नंबर आसा. हें फक्त हांव म्हणना, हें सेंट्रल एड्युकेशन डिपार्टमेंट म्हणटा. पयल्यान पयलीं हेजो टास्क फोर्स जो आसा पळय न्ही, 2020 जेन्ना डिक्लेअर जाली तेन्नाच आमी टास्क फोर्स काडलो आनी टास्क फोर्साच्या अंडर बींग अ एड्युकेशनिस्ट बाब सुभाष शिरोडकर ताचे स्वताचे बाय प्रोफेशन टीचर आनी बींग अ एड्युकेशनिस्ट ताका अपॉयंट केलो आनी ताच्या अंडर ती कमिटी फॉर्म जाली. ताज्या उपरांत आमी ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन जे आहा पळय न्ही, मास्टर ट्रेनर 94 मास्टर ट्रेनर डिसायड केले आनी तेंच्यांनी पुराय राज्यांत तांकां ट्रेनिंग दिवपाक सुरवात केली. इन्क्लुडींग 5 डेजचो 5 दिसाचो ट्रेनिंग प्रोग्राम आसल्यो, इन्क्लुडींग द 3000 अंगणवाडी टिचर्स. आनी हितून फक्त एक गजाल जी गोवा स्टेटीत स्पेशली विच इज केल्या, which is an Goa State School Standard Assessment and Accreditation Authority, GSSAA आणि GSCOF, हे जे 2 आसा, बाकीच्या खंयच्याच स्टेटीनी ही ऑथॉरिटी फॉर्म करूंक ना. ह्यो फक्त गोंयांत केल्या. नव्या शैक्षणिक धोरणान तयार केल्ल्या अभ्यासक्रमान इंग्लीश, मराठी, कोंकणी ह्या भाषा वांगडाच फ्रेंच, पोर्चुगीज, जर्मन ह्या सारक्या भाषांचो आस्पाव केला अशें मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें. Language 1 is an English, language 2 is an Marathi, Kokani, Hindi, ह्यो 3 लँग्वेज, आणि language 3 it is an French, Portuguese and German. ह्यो 3 लँग्वेजी आमी खंयसरूच ज्यो आहा पळय न्ही, मदीं म्हाज्या कडेन फायल आयल्या उपरांत हांवें सांगलां इट शूड बी द कंटिन्यूड. खंयसरूच त्यो आमी बंद करूंक ना, कंटिन्यू केल्या. आनी दोज हू आर टेकिंग, पयलीं कदाचित म्हाज्या कडेन फायल येवंक नाशिल्ली, तुका पयलीं गेला आसतलें तें, बट म्हाज्या कडेन फायल आयल्या उपरांत ऑलरेडी हांवें सांगलां की आसतलो, हांव ना म्हणना तुका, म्हणून सांगलां म्हाजे कडेन जे दिसा फायल आयली की फ्रेंच,
तुजी पोर्तुगीज आनी जर्मन ह्यो तिनूय लँग्वेज कंटिन्यू करपाच्यो काय केल्यो त्यो आमी सगळ्या जाणांक कंटिन्यू केल्यो. हांवें एश्युरन्स दिले तुका आमी तिनूय लँग्वेजी ज्यो आहा पळय त्यो कंटिन्यू इट इज अ कंटिन्यू करता. आनी जस्ट तुज्या करेक्शनाक सांगता हांव NEP इम्प्लिमेंटेशन आफ्टर 9th स्टँडर्ड जे असले पळय म्हणजे वी हॅव टेकन दॅट म्हणजे डिसिजन पयलीं घेतलेले बट 9th स्टँडर्डचें इम्प्लिमेंटेशन ह्या वर्साच्यान जालां. त्या खातीर दोच म्हणजे जे कोण स्टुडंट्स फ्रेंच पोर्तुगीज आनी तुजी जर्मन लँग्वेज घेवपाक इंट्रस्टेड आहा पळय दे कॅन टेक. जेका शिकपाक जाय आमकां वे फॉरवर्ड विचार करपाक जायो म्हणून तेंच्यांनी ती लँग्वेज घेवं येता. राज्यात भूमिगत वीज वाहिन्यो घालपाचें काम सुरू केल्ल्या कारणान वीज कपातीन 40% उणाव जाला अशी माहिती वीज मंत्री रामकृष्ण ढवळीकर हांणी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या वरान दिली. हाय टेन्शन वाहिनीची कामां पुराय जायत आयिल्ल्यान आनी 2-2.5 म्हयन्यां भितर उरिल्लीं कामां पुराय जातलीं अशें मंत्री ढवळीकर हांणी सांगलें. Work of underground cabling of 11 kV Kortalim Kasaulim feeder from Sakbale substation. त्यानंतर वर्क ऑफ पार्ट कन्वर्शन ऑफ ओव्हरहेड लाईन ऑफ 11 kV कोर्तालीम फिडर फ्रॉम 110-13-11 kV हे एक काम करणार. हे 6,96 लाख आणि दुसरे आसा ते 17,50 लाख म्हणजे साधारण 25 कोटी रुपया काम जाता. तिसरे आसा ते डिव्हिजन 14चे वेर्णा हांगा तुवें लेईंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल 40 किलोमिटर मागला आणि सप्लाय एंड इरेक्शन ऑफ RMUs 46 नंबर्स मागल्या. हाजे एस्टिमेशन जाला ऑन एंड अराउंड साधारण हे 25 कोटीचें काम जातलें. आणि त्यानंतर तिसरें मागलां ते कन्वर्शन ऑफ LT लायन्स इन विलेज पंचायत कासावलीम आरोसीम क्युएलीम आणि कन्वर्शन ऑफ LT लायन्स इन विलेज पंचायत बेलसांव पाले इसोरसीम हे साधारण 35 करोड्स आसा. पूण जो पर्यंत आमची HT लायन कंप्लीट जायना तो पर्यंत आमी LT लायनी हात लावचे ना. HT लायन कंप्लीट जाले नंतर तुझे LT लायनी आमी हात लायता. नीट UG परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटपाचो प्रकार फकत पाटणान जाला अशें केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी लोकसभेन सांगलें. नीट परीक्षेच्या घोटाळ्याची चवकशी CBI मार्फत चालू आसा. ह्या प्रकरणाची न्यायालयान चवकशी सुरू आसा अशें तांणी सांगलें. देशभरात 4,700 केंद्राचेर नीट परीक्षा जाली. तातूंतल्यान एकाच केंद्राचेर अनियमितता जाल्ल्याची नोंद आसा अशें प्रधान हांणी सांगलें. राज्यसभेत राहुल गांधी हांणी देशातल्या स्पर्धा परीक्षा यंत्रणेबद्दलचो मुद्दो उपस्थित केल्लो. ह्या संबंधान धर्मेंद्र प्रधान उलयताले. In last 7 years, in every number, so there are incidents. Already this case, right now, Speaker sir, this case is going in front of Honorable Supreme Court. All the things has come out. Every question has put in front of Supreme Court. Honorable. आसगावच्या आगरवाडेकर कुटुंबियांचे घर मोडपाच्या प्रकरणात घुसपल्ल्या पूजा शर्मा हांणी मुंबय उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण रायबंदराच्या क्रायम ब्रांचीकडेन हजेरी लायली. तिका मुंबयच्या उच्च न्यायालयान अंतरीम जामीन मंजूर केला. मुंबय राबितो करपी पूजा शर्मा हिका पोलिसांनी क्रायम ब्रांचीकडेन हजर रावपाचो आदेश दिल्लो. त्या प्रमाण ती आयज हजर जाली. अमेरिकेचे राष्ट्रपती बायडन हांणी नोव्हेंबर 2024 जावपी राष्ट्रपती वेंचणुकेंतल्यान आपलें नांव फाटीं घेतलां. बायडन हांणी एका साचेर केल्ल्या पोस्टान ही घोशणा केल्या. बायडन हांणी सांगलां की तांणी इतल्या बेगीनूच आपल्या ह्या निर्णयाची सविस्तर म्हायती दितले. तांणी राष्ट्रपती पदाच्या उमेदवारी खातीर उपराष्ट्रपती कमला हॅरिस हिचें नांव सुचयलां. गोंयांत पावसाक इंचाची 100 गाठपाक सप्टेंबर म्हयन्याची वाट पळोवची पडटा. पूण हे फावट जुलय म्हयनो सोंपच्या पयलींच 100 इंच जालो. घोग्यांनी पावस पडत आशिल्ल्या कारणान व्हडा प्रमाणात मालमत्तेचें लुकसाण जाता. खेरीज लोकांचोय जीवूय वता. पणजेन चर्च चौकान झाड पडून मरण आयिल्ल्या चलयेच्या कुटुंबियांक मुखेलमंत्री सहाय्य निधींतल्यान 4 लाख रुपयाची मजत जाहीर केल्या अशी माहिती गोंयचे वेधशाळेचे संचालक नाहुश कुलकर्णी हांणी दिल्या. 21st July, we have recorded 100-inch rainfall. That is the one of the rare occasion where early we are receiving the rainfall. If you see the climatologically, we are expected to receive this much amount of rainfall around something last week of the September. But it's too early. It is 1 month or 1 and 5 months. We are receiving this rainfall. Now this time.
भारतीय कोच गौतम गंभीर हांच्या फुडारपणाखाला आयज भारतीय पंगड मुंबयच्यान श्रीलंकेच्या दौऱ्यार वचपाक भायर सरलो. ते श्रीलंकेन 3 T20 तशेंच 3 ODI मॅची 27 जुलै ते 7 ऑगस्ट मेरेन खेळटले. सूर्यकुमार यादव हे भारतीय पंगडाचे कप्तान आसतले जाल्यार शुभमन गिल हे उपकप्तान आसतले. रोहित शर्मा आनी विराट कोहली ODIच्या मॅचीन खेळटले. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे फेसबूक हँडल एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डे चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकता. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.